राज्यात 2 सुवातांनी 23 ऑगस्टाक पोट वेंचणुको पणजेन 22,196 जाल्यार वाळपय 28,868 मतदार वेंचणुकेत भाग घेतले। राज्यात वेंचणूक आयोगान कायद्याचे उल्लंघन जावचे न्हय म्हण सगळी खबरदारी घेतल्या, अशी माहिती गोय वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी नारायण नावती हांणी दिल्या। आर्डीक स्कोआ खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। येता ते ऑगस्टाचे 23 तारखेक पणजे आणि वाळपय हे 2 मतदारसंघात पोटनिवडणुकी जातात। पणजे मतदारसंघात 30 पोलिंग स्टेशन आसात, वाळपय मतदारसंघात 40 पोलिंग स्टेशन आसात, म्हणजे एकूण 70 पोलिंग स्टेशनाचेर मतदान जातले। वाळपयचे आज सध्या आसा त्या रोला प्रमाणे मतदार आसात 28,868 28,868। तातूंतले 14,340 दादले आणि 14,528 बायलां। पणजे मतदारसंघात 22,196 मतदार आसात, तातले 10,640 दादले आणि 11,556 बायलां। मग एकूण 51,054 मतदार ह्या फावटी मतदार वळेरीचेर आसात। सगळ्यांत पयलीं म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर ह्या पोटनिवडणुकीन खंयच लॉ अँड ऑर्डरची प्रॉब्लेम आमकां जावंक ना, आज पर्यंत तरी जाल्लें ना। कारण ज्या जाग्यार सेन्सिटीव हायपर सेन्सिटीव अशे जे मतदार केंद्र आसात त्या जाग्यार हाजे पयलींच आमी पोलीस बंदोबस्त आनी जे सेंट्रल फोर्सीस आयल्यात तांकां दवरलेले आसा, जाका लागून खंयच लॉ अँड ऑर्डराचे प्रॉब्लेम अजून पर्यंत जावना आनी जावपाची शक्यताय ना। दुसरें म्हणजे मतदार क्षेत्राचेर आनी मतदान केंद्राचेर ज्यो ज्यो सुविधा जाय त्यो सगळ्यो सुविधा रिटर्निंग ऑफिसर्स आणि असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर हांणी तयार करून दवरलेले आसा। ज्या मतदार केंद्राचेर रॅम्प जाय थंय रॅम्प आसात आनी त्या भायर जे मतदार येतले तांकां पावसा पासून निवारो मेळचो म्हणून भायर शेड घाल्ली आसा, माठो घाल्लो आसा, ज्या माठवान तांकां रावपाची वेवस्था केल्ली आसा। दुसरें म्हणजे थंय उदकाची वेवस्था केल्ली आसा। मतदार केंद्रांत काम करपी हांचे खातीर थंय उदकाची वेवस्था, टॉयलेटाची वेवस्था आणि लायटीची ह्यो सगळ्यो वेवस्था केल्ली आसा। आणि हे सगळे पोलिंग बूथ रिटर्निंग ऑफिसर आणि असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर हांणी पळोवन येवन आमकां हांगासर कळयल्लें आसा की सगळ्यो सुविधा ज्यो इलेक्शन कमिशनान सांगलेल्यो आसा त्या प्रमाणे सगळ्यो सुविधा थंय तयार आसात। दुसरें काही लोक आसा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज जे अपंग आसतात, अपंगूळ असतात, तांच्या खातीर सुविधा म्हणून आमी प्रत्येक पोलिंग स्टेशनाचेर व्हीलचॅराचो अरेंजमेंट करपाक सांगला। जे मतदार जांकां मत दिवपाचें आसा पूण तांकां ह्या डिसेबिलिटीक लागून येवपाक शक्य जायना अशा मतदारांक हाडपाचे आनी तांकां परत पावपाची अशी वेवस्था थंय केल्ली आसा। जे हाजेर अपंगूळ मतदार ना थंय सुद्दां व्हीलचॅर आसतली, कारण जे वृद्ध आसात किंवा ज्यांच्यानी चलपाक जायना इनफर्म तांकां त्या मतदान केंद्राचेर हाडपाचे आनी तांकां मतदान करपा खातीर ह्यो सुविधा सगळ्यो केल्ल्यो आसा। चतुर्थी खातीर मार्जीन कमी जातलें ना, कारण चतुर्थी ही 2-3 दीस फुडें आशिल्ल्या कारणान ताचे पयलीं हें मतदान आशिल्ल्या कारणान घरा कडेन वचचे पयलीं लोक मतदान करून वतले अशें आमकां दिसता अजून पर्यंत तरी, आनी ताजो मतदानाचेर कांयच इफेक्ट जावचो ना अशें सद्या तरी दिसता।